तुमच्याकडे आर्ट कल्चर येयल्यार म्हाका दिसता एक 4 म्हयने जाले. अजून पर्यंत कला मंदिराची एक कमिटी ठरोवंक ना. ह्या संदर्भात खरें म्हणल्यार प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन जी आसा ताका चेअरमॅन किंवा कमिटी अपॉइंट करपाची फूल पावर जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. एज फॉर माय नॉलेज इज कन्सर्न हांवें ऑलरेडी फायल सगळ्या रवींद्र भवन राजीव गांधी कला मंदिराच्यो फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ल्यो आसात आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली गोईंग टू अपॉइंट ऑल दीस कमिटीज बाय दीस मंथ एंड तरी अशी एक अपेक्षा आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान चालू आसा. म्हाका एक खबर आसा की राजीव गांधी कला मंदिराची थोडी एक कमिटी जी आसा ती टोटल तांचो हे पिरियड कंप्लीट जाल्ले आसा. बट विदीन दीस 2 days ऑफ टायम फॉर टायम बिंग द सिग्नेटरी ऑथरायज करपा खातीर व्हायस चेअरमॅनची नेमणूक एखादी आयज किंवा फाल्यां सुद्दां जावपाक शकता. ओके, जे काम जे थोडे पेंडिंग आशिल्ले जायते सोशल मिडियाचेर सुद्दां येयले, सो ते काम कंप्लीट जाला काय? म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फ्लोरिंगाचें जें काम जें आशिल्लें तें ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्लें आसात. ज्या दिसा हांव परत निवडून आयलो आनी हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना हांवें क्लियरली डायरेक्शन दिलें आनी पर्सनली म्हज्या ऑफिसांतल्या माध्यमांतल्यान ती फायल मूव करून आज आमी सगळें काम पूर्ण करून घेतिल्लें आसात. त्याच प्रमाणे दुसरो आमचो आनी एक एस्टिमेट आहा जवळ जवळ 60 लाख रुपयांचो. ताजो पार्किंग आनी बाकीचे इंटेरियर थोडेशे मायनर जे वर्क्स जे आसात तेवूय आमी घेवपाक थरलेले आसा. एज फार एज राजीव गांधी कला मंदिर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्यो वेल एक्विप्ड आसतल्यो. कारण राजीव गांधी कला मंदिर आणि रवींद्र भवन सांखळी, रवींद्र भवन मडगांव हे 3 इन्स्टिट्यूशनाचेर आज लोड भरपूर आयिल्लो आसात. कारण कला अकादमी नोव्हेंबर सुद्दां आज सध्या तेजें काम सुद्दां चालू आसा आनी म्हणून एक्स्ट्रा बर्डन वाडिल्लें आसा आनी म्हणूनच ह्या इन्स्टिट्यूशनाची देखभाल आणि ताजी सगळी तरेची काळजी घेवप ही आमची जबाबदारी आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रोग्राम जे नेटान चालू आसा तशेंच तरेचे नेटान प्रोग्राम चालू आसात. पूण मेंटेनन्स आनी ताजे रिपेर्स ऑलरेडी काम मोठ्या स्विंगान सुरू आसा. रुफिंगाचेर तुमी हे म्हणलेले की सोलार सिस्टम बसोवपाचे विचार आहा. थर्ड हे आसा काम आसा की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां प्रत्येक म्हयन्याक जवळ जवळ 2 लाख रुपया सोलार बील येता आनी म्हणूनच थोडोसो सरकाराच्या ट्रेजरीचेर थोडोसो भार कमी जावचो म्हणून तिसरो एस्टिमेट ऑलमोस्ट 1,35 lakhsचो एस्टिमेट आमी ऑलरेडी रिकास्ट केल्लो आसात. 2 गोष्टी आसात तातूंत भितर सोलर पावराच्या बरोबरूच आमी सगळेंच पळयतात की राजीव गांधी कला मंदिराच्या बरोबर जितली कल्चरल इन्स्टिट्यूशन जे आसात त्यांचे खुबशे ओपन स्लॅब्स आसात किंवा ओपन फ्लोर्स आसात ज्याचेर बरेचशें उदक येता आनी मागीर तें जिरपाक लागता आनी म्हणूनच हेजो सगळो विशय हो मोडून काडपा खातीर टोटल हेजे रूफ सिस्टम घालपाचें आनी ताजेर आमचे सोलर पावर पॅनल बसोवपाचो असो एक आयडिया आमच्या तकलेन भितर आयिल्ले आसात जेणे करून आमकां पावरूय मेळटली आनी दुसरी गोष्ट ते इट वील बी वॉटर फ्री म्हणजे उदक लिकेज जे जावपा ना ह्या दृश्टिकोनांतलो म्हजो अशें काम सुरू आसा आनी डेफिनेटली बाय आनीक 6 म्हयन्या भितर हेजे प्रोसेस कंप्लीट करून कारण ताका आमकां जी सिनर्जी जी हे आसा डिपार्टमेंट जी आसा रिन्युएबल एनर्जी जी आमकां डिपार्टमेंट आसा त्या रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंटाक घालून तेजे आमकां रितसर एप्रुवल घेवचें पडटा. इट इज नॉट इन द हँड ऑफ PWD आनी दोनूय डिपार्टमेंट आमकां जुळून घेवन तेजेर आमकां काम करचें पडटलें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तोय प्रोसेस आमी सुरू केल्लो आसा. सो सध्या कला अकादमीन जे प्रोग्राम जाताले म्हणल्यार ते सगळे सध्या हांगासर राजीव गांधी कला मंदिरांत जातले. प्रोग्राम राजीव गांधी कला मंदिरान थोडेशे मागीर आमचे मडगांव आनी कुडचड्यार आनी सांखळी अशे तरेचे आमी डिस्ट्रिब्यूट करून घेतल्या. बट 70% प्रोग्राम ऑफ कला अकादमी इज राजीव गांधी कला मंदिरान घडत आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.